सेफ्टी कशी मेंटेन केल्ली आसता अंडरग्राउंड केबलांनी? अंडरग्राउंडाची एक एडवांटेज इज एक्सिडेंट्स आर व्हेरी व्हेरी लेस. आता तुम्ही जशें म्हणलें लायनमॅन मरता वेन दे आर क्लायंबिंग ऑन द पोस्ट बिकॉज दे आर बेर कंडक्टर्स. इन केबल द केबल इज सच केबलाची सायज इतली कमी कित्याक जाता 10 सेंटीमीटर ऑर 7.5 सेंटीमीटर डिपेंडींग ऑन द वोल्टेज एंड द अदर थिंग्स. ते इन्सुलेशन आसता. आतां इन्सुलेशन न्हू पयलीं आमी पेपर इन्सुलेशन करताले, ग्लास इन्सुलेशन, मागीर स्लोली PVC. फॉर मेनी इयर्स 20-30 years वी आर युजींग PVC. आफ्टर PVC PVCचो टॅक्निकल पॅरामिटर कितें जालो 75 डिग्री सेल्सियस कंटिन्युअस ते टेम्परेचर सस्टेन करूं शकताले. पूण आनी PVCक दुसऱ्यो एडवांटेज आशिल्ल्यो नॉन हायड्रोस्कोपीक मॉइश्चर भितर वचूंक शकना. तशें लास्ट इन्सुलेशन तें इतलें बरें XLP म्हणटा आमी क्रॉस लिंक पॉलिइथिलीन. तेजी डायइलेक्ट्रीक स्ट्रेंथ आसा ती खूब बरी आसता. म्हणल्यार जे करंट वता तो करंट भायर कसोच वचना. इट इज अ इन्सुलेशन. जशें आमी थर्मोफ्लास्कांक इन्सुलेशन घालता ते हीट डजंट गो. आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जांपल. तशेंच करंट तो पास जावचो न्ही म्हणून ताका एक डायइलेक्ट्रीक मॅटेरियल आसता दॅट इज XLP. तेजेन करंट भायर सरना. तेज्या उपरांत देर आर डिफरंट वे टॅक्निकल टर्म्स कंडक्टींग स्क्रीन म्हणून आसता, इन्सुलेटींग स्क्रीन म्हणून आसता, मागीर तेजें इनर शीत आसता आनी आउटर शीत आसता आनी भितर आर्मर आसा. So there are different layers of protection. So there is no point in that there will be accident. Even we can hold the cable when the current is passed from the cable. Okay. So there is absolutely safety wise it is much more safer than the overhead system.